माताजी. माताजी होमिओपॅथीक डॉक्टर आसा बाय प्रोफेशन आणि तांगेल क्लिनीक आसा कोचिनांतू. माताजी मस्त टॅलेंटेड आसाची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद Mataji. Hare Krishna. Thank you. First of all, I have to thank all the Matajis who recited Bhagavad Gita, especially last Vijay Mataji. Wonderfully, she rendered that slokas. Super anga goosebumps etan maka. Really wonderful thing. Krishna saktange bless करो लेकिन प्रार्थना करता. आईच्या क्लास ऐकत नव्हे. ऐकत नव्हे. Can you hear हाय me? माताजी. येस Yes, येस येस Mataji. येस माताजी. ऐकत ऐकत. हरे कृष्ण. प्रार्थना स्टार्ट करता. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिने नमाचार्य पादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगदाधम्नाय रमतारणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधर्मी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आजचे टॉपिक डेफिनेशन ऑफ गॉड. सट्टांगे कळता कशी गॉडा नाव इत्या ना जाल्यार सट्टांग इत्ती तें डेफिनेशन कशी तें गॉड म्हूण येता तें सट्टांगे मना जतने इसीत सट्टांगे जाल्यार आज म्हाका दिल्लें न्ही टॉपिक हांव क्लास काडकनवे तेतून हांव प्रयत्न करूया तेंची ओके जाल्यार म्हजे लक्षांत हांव सगळ्या भक्तवृंदाले आशीर्वाद जे आमकां म्हाका. हरे कृष्ण. Today's topic definition of God. Thirdly, इथे म्हण की सांगूयात इतर कुठं कोणाकय सांगूयात जाल्यार म्हाका एका पॉइंट हेल्प केल्यार चिन्ह आसने तुमका आनी म्यूट करून सांगूयात. गॉड म्हूण सांगिल्यार तुमी इतकी उद्देश करता नाल्यार इतकी तें कोणाकय सांगू जातवे. आम्ही मस्त क्लास ऐकिले नव्हे. गॉड म्हळ्यार इतें नाल्यार कृष्णा म्हळ्यार इतें सगळे गटांक कळता. वाय वी कॉल्ड गॉड. गॉड म्हळ्यार कोणाकय सांगू जाता. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. तो अचिंत्य जावन असतो तागेले चिंतन करचे म्हळ्यार तो गेले मस्त रितीर आमी ताका हें करयाचं. आमकां मनशाक नातील तागेले की गुण आसा आमी कंपेर करूंक जायना. Of course. Yes, thank you Mataji. Any other definition? नाल्यार any other ताका adjectives तें आसवे गॉड म्हळ्यार. तुम्ही म्हणाले कुचेंत करेक्ट जस्ट वांट टू नो. आता कोणाला की गॉड म्हूण सांगू का जाल्यार ती सांगते ताका डेफिनेशन तशी आसवे. तागेले संपत्तु ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य शक्ती कीर्ती तरी तक भगवान म्हणतात. ऑल ब्यूटी ऑल फेम. करेक्ट आहे. Yes, yes. Somehow correct. Yes, of course, correct. Six opulences. Yes. Six opulences तरी ताका भगवान म्हणून नाव सांगतात. स ऐश्वर्य चरलो मागीर आम्ही लास्ट क्लास आम्ही ऐकले आसा हू इज गॉड नाजाल्यार वॉट इज गॉड नाजाल्यार गॉड म्हळ्यार डेफिनेशन नाजाल्यार युजली आमी उलोवचें आमकां
स्टार्ट कर का चड टाइम काढा आता म्हणली आता सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग वय की नाही ही इज द सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग गॉड म्हणून सांगितलं रे आमकां तशें एक वर्ड दिले ते जनरेटर अँड ऑपरेटर अँड डिस्ट्रॉयर वय की नाही गॉड म्हळ्यार वर्डांतू तुकून येता GOD इज द जनरेटर साक्षात कृष्णा जनरेटरच वय की नाही हे भूलोक सगळो सृष्टी करता नाजाल्यार ह्यो भूलोक नाजाल्यार हे ब्रह्मांड सगळेंच केल्लें न्ही या ही इज प्रेझेंट एव्हरीवेअर तळी ते नाजाल्यार ही इज द मेंटेनर म्हणून सांगूं येता होल ब्रह्मांड सगळेंच वता तागेले कंट्रोलारी So he is also known as supreme controller. And he is also a proprietor. Malari, yeah, whole Brahmand, nazale whole universe, nazale taja ittiki allo complete sagga characharame. He is the enjoyer and he is the controller. He is the proprietor. वय की नाही ही इज तेन्ना गॉड म्हणून सांगितल्यार री आमकां एक वर्ड ना ताका सांगुया तशीच जनरेटर अँड ऑपरेटर अँड डिस्ट्रॉयर केदाण की एनिलेशन नाजाल्यार केदाण की ह्यो एक उच्चुका म्हूण आसा नाजाल्यार एक अवस्था ते ब्रह्मांड सगळेंच कल्पांत जायना पडे व्हडलो प्रळय येता कंप्लीट अंडर वॉटर आसतना तळ तशी तळ हें सगळें करता हे गॉड म्हळ्यार ते लॉर्ड कृष्णाली शक्ती मेटिरियल एनर्जी नाल्यार तागेले इंटरनल एनर्जी जाताली ताजेर तुका न्हू इतर कुठं आमकां मनाक बरी येता म्हूण चोयताय आयचे क्लास ताळ्यार आतां सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग फर्स्ट सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग तातूं कोणाक डावट आसूना सगळेची एव्हरीथिंग हॅज सोर्स नव्हे तातूं हू इज द सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग लॉर्ड कृष्णा तेखत तें सांगिल्या कोणाके उडगास आसवे खंयचे श्लोक म्हणून उडगास आसवे ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस ही हॅज नो कॉज बियॉन्ड हिम God is not only the origin of everything but he is also the maintainer and destroyer तळी देव म्हूण सांगला रे नाजाल्यार देव म्हूण नाही सांगू का ताका भगवंतूच देवी देवता पशी उंच तळी साक्षात भगवान नाल्यार भगवंत म्हूण सांगताय अहम सर्वस्य प्रभो न्हय मी आद्यन तुकून सांगुच्यो श्लोक तथा अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भाव समर्चिता समन्विताः तळी तू सांगत आहे त्या I am the source of all the spiritual and material world. ये लोकां आशिल्लें इतकी आशिल्लें spiritual and material world full तागेलें everything emanates from me. मिजेर तुकुंता सगळें येता एक्की काही नाही विश्व रूप चोयल्यार आमकां कळटा न्ही देवाले ते तू भगवान भगवंत आले देहा तुकून इतर कुठ ते विभूती देवाली विभूती म्हणून सांगूया नाजाल्यार तागेले ते एनर्जीज ते कुठे येता म्हणून म्हाका कळ्ळां अनकंट्रोल इथे अनइमॅजिनेबल माताजीन आदीन सांगिला म्हणटा अचिंतनीय unimaginable. Thirdly, everything emanates from his body. The wise who perfectly knows this
engage in my devotion. Tawli ye saga kolche halo devotee jatta devalaya takel vibhuti najal tagelate energy sami mana karna pada najlete tagente ited kudkele the source main source devta mona ami mana ankele jalari that person become a devotee and is come to me mon dev sangata tawltaka pegalkaina he comes to me tawli he is the source of everything temimana each and everything each and yellow kantula nada ye world ne ta jeke unche whole brahmand ek brahmand ne कोटानु कोटि ब्रह्मांड तळी एके ब्रह्मांड ते सगळे सोसे तगेले देहांतुगुनेत्ता गर्भोदकशाही इंतुगुने होल ब्रह्मांड ब्रह्मा महेश्वरु सगळे ते गर्भोदकशाही इंतुगुनेत्ता क्षीरोदकशाही इंतुगुनो अनेक 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 यूनिवर्सेस नालरी the slange born कृष्णाला मस्त अवतार नाजले ब्रह्मांड एके येता ताळी ते everything emanates from him इत्ते ಕೂಡ ಸಜಲಾರಿ complete ತಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತುಗುನೆತ್ತ so that person is known as Lord Krishna. God is perfect, complete, anika as a whole, and even though everything emanates from him, he remains the same. Aunque देहांतुगुनी तेंगेला जलारी आमका एक नष्ट असताना बट देवाल देहांतुगुनो तशी ना ते येवनू असताना ते अंतु सांगुचे म्हणटच ईशोपनिषदान सांगुचे म्हणट ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते तंतु सुगन सगळं पूर्णम त्या पूर्णांतुकून दुसरे पूर्ण येता he is complete tantu kai eka no doubt he is always complete tantu tugu nitya kuda gelari duseri tantu etta the personality of Godhead is perfect and complete tantu eddisiri eka yena because he is completely perfect. All emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because he is complete whole. Even though so many complete units emanates from him, he remains the complete balance. ते एक पूर्णांतुकुनु उतुल्की पूर्णम emanates जाते जलेर that also पूर्णम that also complete तळी एकांतुकुन आता आम्ही एका इधन आंतुकुनु उडे साधन स्मार्ट करते जलेर तंतु मागिरे empty जाताने अंगतशिने कृष्णाला बॉडी इंतुकुनु इत्ते गुडे ते जलेरी तेवे complete and he is also complete तंतु ऊणावना. So he is known as God, and who is supreme controller. दिसा नाम है supreme controller म्हणून दिसा नाम है God. He is supreme controller. Yeah, because every time, all the time, Ketanai, he is controlling us. He is the supreme controller. आमका देवान कंट्रोल कोरका नक्का नाजाल्यार आमका कृष्णाक कंट्रोल कोरका नक्का म्हणून आमका दिसता जाल्यार that is मूढता. So he is always controlling us and he is controlling whole universe. ते कृष्णाले ते एक कंट्रोल पावर ना जाल्यार कशें वर्ल्ड. You see, he is controlling with his internal power
कशी भूमी अशी रोटेट जाता ते अंतू कशी बॅलन्स जावन राबिल्या सोलार सिस्टम तू कशी बॅलन्स जावन राबिल्या सगळं ते एक मायन्यूट युनिट एका ब्रह्मांडाचे कंपॅरिझन चोयल्यार एका हे सोलार सिस्टम म्हळ्यार व्हेरी व्हेरी मायन्यूट even that minute unit ते सगळं ग्रहांक व्हीनस नेपट्यून बाकी सगळं बुध शुक्र शनी राहू सगळ्यांक कशी कंट्रोल करून ते अंतू एक म्हणटा ते ऑर्बिट अंतू कंट्रोल करून दवरला तशीच हे जगत सगळेंच कसलेय हाल नथीन तो ही इज कंट्रोलिंग is controlling our mind. तळी आमकां सनय एक विल दिलें ते विल्लाक आमकां जाय जाल्यार हाजेर मोव हें करुया बट ताचे चांगय बलावय आमीच सफर करता इतकी देव आमचे करेन करयत जाल्यार ताजे कुटांतू आमी मूव जावंक बिकॉज ही इज द कंट्रोल तळी ते कंट्रोलिंग पावर म्हळ्यार ही इज ओनली हॅव कंट्रोलिंग पावर लॉर्ड कृष्णा इज हॅविंग कंट्रोलिंग पावर ते एवरीथिंग ते ही इज पावरफुल नाजाल्यार षडेश्वरी आसलें म्हूण सांगुचें म्हणटच he is having that power he is having the knowledge everything he is all pervading सगळ्याक सगळं जाणू स्प्रेड जाता his whole universe अंतू तो स्प्रेड जावन आसा तळी he is the supreme controller ते मागीर आतां हे भगवद्गीतेचे हाजेर सांगता मागीर प्रोप्रायटर नेक्स्ट इज कमिंग प्रोप्रायटर ते प्रोप्रायटर म्हणून सांगल्यार बेस्ट श्लोका इज भोक्तारम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति 5th chapter 29th sloka भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति इतिकिता ज meaning the good everything belongs to him लोक महेश्वरम ये लोकाचो कंप्लीट नाथू सगळंच since everything comes from him he is the enjoyer he is the proprietor he is the controller no amgel body into kunemcha things aslar nazalar amge body into tiki atazala ta amka control korus in power asar so like that since everything comes from him and he is fully controlled by him we are false proprietor amka amilekit ye amgent na एक सनच आता हें घर आमगेंत हें कार आमगेंत हें कुडुंब आमगेंत नाजाल्यार एक व्हडली फॅक्टरी ती मिगेल्त सगळें आमगेंत म्हणलें किताय बट हू इज एक्चुअल प्रोप्रायटर ये होल थिंग उतलें स्मूथ जावन एक इमॅजिन करा ये भूमी अशी 24 hours अशी घुनूस 365 days घुनूस आमी ते पडताय आमी अशी गरगडेन पडताय नाजाल्यार आमकां मातें घुवन आमी बेसताय भूमी अशी घुमता डे एंड नायट वता आमी घुमताय कांय जायना आमकां तळुत्तूल मात्रम देवान हे सोलार सिस्टमाक कंट्रोल करून दवरला आमी आमकां कसं हे समुद्र नाजाल्यार ओशन्स 7 oceans नाजाल्यार सगळें
365 days अशी घुवणू आसा ते आमकां कांय कळना तांदू एक भूमी अशी घुवणू आसा म्हूण सांगताय ते उद्दा अशी खाला बी येतवे ना जाल्यार तें उत्तुलें ते भूमीचें अट्रॅक्शन नाजाल्यार दॅट ग्रॅविटेशनल फोर्स ते आमकां दिकून येतलें ना त्या ग्रॅविटेशनल फोर्सान तें समुद्र जावो नाजाल्यार मनुष्य जावो नाजाल्यार हें बिल्डींग जावो सगळें एक स्मूथ जनरल करता तर ईच अँड एवरीथींग हे फळां वृक्षा आदी नाजाल्यार तें बट आमगेले इतेंय चूकी करना पडे नाजाल्यार आमी तें मिस्टेक करना पडे आमी तें सफर जावंक आसतलें बट देवाक तें येना देवान मिस्टेक कांय ना ही इज परफेक्ट ही कंप्लिटली परफेक्ट ह्या भुलोक सगळोच सृश्टी केला नाजाल्यार हे प्रपंच सगळें सृश्टी येद्दी कसल जंतू जीव जालांक नाजाल्यार सस्यांक सगळें सिलेलें फूड ही हॅज प्रोवायडड तळुत्तुले उत्तर मात्रम ते आमचेरी एफेक्शन आसलेलें नाजाल्यार एक पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा एका आव सुबाव सून कशी काय चरडाक पालन करता तशीच ये भूमी री उद्भव जाल्लेले नाजाल्यार भूमी री जन्म घेतले सगळ्यांक तानेक भुकेक सगळं खैरीन ही इज प्रोवायडींग आनीक आमी सांगताय ही फॅक्टरी मिगेलत हे स्थळ मिगेलत हे भूमी एकरस हे गांव सगळो मिगेलत जशें सांगून एक फॉल्स प्रेस्टिजर नाजाल्यार फॉल्स प्रोप्रायटरशीप म्हूण सांगताय एक्चुअली हे सगळें एन्जॉय करचो only one person is Lord Krishna नाले भगवंत भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम a person in full conscious of one मी देवाला अजपासून असलेला आळू तो कोण जाता knowing me to be ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities यज्ञ तपसाम यज्ञ तपस सगळ्याचे कंट्रोल नाजाल्यार सगळं यज्ञवळारीची विष्णूची त्यावेळी वॉट एवर यू डू वॉट एवर यू यज्ञ कसलो यज्ञ जाल्यार ते कंट्रोल करता कोण कंट्रोल कोरका जालो आमी लोक महेश्वरम आणि तो कोण सुहृतम सत्ता लेगीत बेनिफॅक्टर वेलविशर आमगे हृदय बसून आमचे पसून सगळं चोयता आमचे पसून आमी चोयनाय म्हळालें दुःख लागेना भगवंत आसा आमकां कळना आमी अज्ञान पडली इग्नोरन्स आमी अत्यंत मोगुणार पडली बट ही इज द सुहृदम सर्व लोकांनां सगळं लोकांचे सगळ्याले फ्रेंड वेलविशर आमी ताका मनाक करनाय ही इज द पिता ही इज द माता ही इज द प्रपिता पितामस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार तळी ते सांगूच्याक आमी मनाक करनाय तळ हे मनाक केलो लाळू तो कसले ही एटेन पीस अशी मना करच्यो हाळू कोण जाता ताका मन समाधानेन तो सद्गतीर येता तो हे मेटेरियल हे मिसरींत नाजाल्यार हे कल्मशांतून नाजाल्यार हे कलियुगांतूल कल्मशांतून ताका अंत तुकून
clutches of Maya na jalari the material clutches antukunu to free jata deval pusunu tevala ajje pusunu man ankelo lalo आम्ही इथे केला री देवा कोर कामण सांगत आहे यत करोशी यत तस्नासी यजोशी ददासी यत तळी एके तू इतकी करत जला री ते कोणा आम्ही दिऊ का 9th chapter दिल्या तळी ये आम्ही इथे यज्ञ करत जला री ना इथे तपस्या करत जला री अल्टिमेट देवाकत वत्ता नाले देवत ताजे कंट्रोलर नाजरे देवत ताजो बेनिफॅक्टर ते मनां केला लाळू तो मिसरीन तुकुनो प्रिजता म्हण सांगत हांगा मागिरी 10th chapter बरयना तशी योमा मजमनादिं च वेति लोक महेश्वरम असमूढस मर्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते 10:3 हे सगळं तुम्ही एक नोट करून दवरायता चांग श्लोक असतात व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोकास 10:3 ताळी 10th chapter 8th श्लोका आद्यं सांगितलं भोक्तारं यज्ञ तपसाम हे आता 10:3 into again he who knows me as the unborn ajam anadim endless beginningless as the supreme lord of all the world he only undiluted taka kasala brahmuna nalari he knows who am I हांव कोण म्हूण ताका कळटा ताका तागेन म्हणना ताका डेल्युशन म्हळ्यार भ्रम अनडेल्युडेड म्हळ्यार कसलेक कन्फ्युशन ना ते सला मनीशू सगळं अंतूय तुकुनो ताका मोचन मेळटा ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिन्स आम्ही कसल पाप करच्या जाल्यार तांतू तुकून तो स्वतंत्र जाल्लो फ्रीड फ्रॉम ऑल सिन्स तळ्ये सगळं गॉड म्हळ्याचे एक डेफिनेशन म्हणून सांगूया आता नाजाल्यार वॉट डज मीन गॉड म्हळ्याले तस हे प्रोप्रायटर म्हळ्याला ही इज अ सुप्रीम प्रोप्रायटर सुप्रीम कंट्रोलर सांगून जाला सुप्रीम एन्जॉयर आनीक सुप्रीम एन्जॉयर रियली आता कृष्णा एन्जॉय करूकच जावंत हे भूमीर अवतार घेतला ऑफकोर्स यदा यदा ही धर्मस्य म्हूण सगळे री सांगत आहे आमी ग्लानिर्भवति तेंगी अधर्मस्य थांगा हांव अवतार घेतलो परित्राणाय साधूनां विनाशाच चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी हे 2 श्लोक व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळे री हांव सांगूयात ताची कुटांतूची सांगत आहे म्हळ्यार ही इज एन्जॉयर he is only the person who enjoys everything he enjoys his childhood he enjoys his youthfulness he enjoys his family वेगळं कोणाक तें दिसून ना आता बटर थीफ म्हूण सांगत आहे आमकां कोणाक बटर थीफ म्हूण सांगिल जाल्यार आमकां तें थवळी कोप येता बट कृष्णा एन्जॉय मक्खन चोर म्हूण सांगना आपणे ही एन्जॉयज कसलेय नांव दिल्यार ते देवाल ते नांवांक उतुलकीच आमी तेसाले नांव सगळं सांगिल्लें वस्त्र हारी हे अंतू यमुने तुमचे गोपिका वस्त्र अपहरण करता
वस्त्रहारी तवळ आम्ही सांगना पडे कृष्ण ही इज एन्जॉयिंग आम्ही तशी उलदी ना पडे आमकां सगळं तिण मगे कापड फारलें म्हूण सांगितलें जाल्यार नाजाल्यार ताण मगे भांगार फारलें नाजाल्यार ताण मगे घर कडेन लोणी फारली म्हूण सांगना पडे आमकां तो उणाव जातालो नाजाल्यार तो म्हाका मारूं येतालो नाजाल्यार थांगा व्हडलें गलाट जातालें झगडा जातालें बट हियर कृष्णा एन्जॉयज एवरीथिंग ते मिनी स्मॉल एग्जांपल हांव सांगीन मात्र इज एन्जॉयिंग एवरीथिंग फायट आतां हिरण्यकशिपू लगी नरसिंह जावन फायट करता दे नो ईच अदर तूं खाला वचून हें करी हिरण्यकशिपू जा हिरण्याक्ष जा I will come for enjoying the fight. Everything is natak, Krishna's natak. आम्ही दिकना पडा यो प्रह्लादा कौतुले द्रौपदीता It's everything. He is enjoying that thing. Krishna fight आता recently तुम्ही दिकिले असताना महाअवतार नरसिंहा नव्हे तळी चरडून सगळं शांग एन्जॉय करतानी so that fight between the Narsimha, Lord Narsimha and Hiranyakashipu. Yeah. So मागीर हें जालां रे इतून आता एक हें सांगिलां रे इतून गोवर्धन आनी आतां दिवाळी येता दिवाळी गोवर्धन पूजा ते अन्नकूट म्हूण सांगचें ते गोवर्धन पूजे वेळार कृष्णा तागे स्मॉल फिंगर अशी हें करून सगळे वचून हेल्प करताय सगळे सांगसान बड्डी घेवन अशी बट ही इज एन्जॉयिंग ऑल दीस थिंग लीलास एक सन बालक 7 वर्षा बालक तागे सन फिंगर आरी धोळ पर्वत काणू धोरलो म्हूण सांगिलां बाकी सगळ्यांनी he loves ते बाकी जनालें ते व्रजवासीलें नाजाल्यार गोपी जनालें तांगेल सगळं स्नेहू तांगेल तें इतू म्हूण सांगप that he is attracted with that thing ताका ते मात्र पुरो loving devotional service कृष्णाक तुमगेल दुड्ड नाका तुमगेल कांय नाका बट ते लविंग डिवोशनल सर्वीस ते कृष्ण ते चोयताय तुम्ही लविंग डिवोशनल ना तुमगेल स्नेहान आशिल्लें ते सेवा ते सेवा मेळटवे म्हूण कृष्णाची आग्रहार बसला ते मात्र पुरो कृष्णाक तुमगेन भांगार दुड्ड वस्त्र कसल नाका He is supreme control. He is enjoying his opulences. तशी असताना तुमगेले 10 रुपया तुपा दिवली काय ना 10 रुपया तुपा दिवली तावळी आम्हीच आमकां ते 10 रुपया तुपा दिवली घालचे पगार एक 10 वळे हरिनाम म्हणाय तावळी एक माल राउंड चांट केल्यार he will be more happy. Of course, आम्ही मेटेरियल बेनिफिट बगे आम्ही वचून 10 रुपया तुपा दिवली दिवन आमकां चांग एक घर जाय 10 रुपया तुपया दिवली जाल्यार म्हाका चांग एक जावं जाय 10 रुपया तुपा दिवली मिगेल परिशे गांव म्हाका फर्स्ट रँक मेळका 10 रुपया तुपा दिवली घाली एशी करताय दॅट ऑल्सो ही लायक्स ना म्हूण सांगना आम्ही इतकी निमगीताय तुतलेंत मेळटलें बट इफ यू गिव लविंग डिवोशनल सर्वीस तुमकां मेळचे पयशे तुमी लेखूचे पयशे चड इज गिवींग आतां दामोदर आरतीक हाय तुकून दामोदर आरंभता दामोदर मंत आरंभता तुमगेल कांय नाका एक लविंग एक सन तुपा दिवली एक सनी एक चिरागां तूं एक तुपा दिवली लायल्यार
how much he is attracted. ना जाल्यार तो तुमचे लागींची तांणी सांगत आहे कार्तिक पुनवे देसू सगळ्यांनी विसरना तीन बेसूगा कार्तिक पुनवे देसू तुम्ही तुपा दिवली देवा दिता जाल्यार he himself comes. इत म्हळ्यार ताका तुमकां दिवचें आसलें दुड्ड तुतलें ना खंय देवालें ना जाल्यार तुमकां तुतलें वेल्थ देवालें ना तेद कोनू he himself comes and surrender. तावळी तुलो स्नेह आसलो वेगळो कोण आसताने लविंग पर्सन तावळी एक सनी तुपा दिवली पडलोवे म्हणून गेल्यार he is like that. He wants not तुपा दिवली म्हणून ते लविंगली तुम्ही दिताय वे म्हणून मात्र चोयताय ते भाव चोयता एटिट्यूड चोयता तो तळी एस्पेशली कार्तिक पुनवेक ते सगळ्यांनी मनाक कोरका सगळ्या विसरना तिने डे सगळ्यांक कळत सगळं वर्ष आहे तुम्ही करताय आसतलें जसं विसरन कॅलेंडरारी तुम्ही मार्क करून दवराय कार्तिक पुनवेक तुपा दिव बाकी सगळे दीस हांवें विसरून जाल्यार कार्तिक पुनवे विसरूपणा ही हिमसेल्फ गिव्स यू तळी तुतलेंची लविंग so and he is enjoying everything. Uttulki 16,808 bailo mun sangatay but hanga eka bailekachi sahan करू जायना यो कृष्ण कशी एन्जॉय करता म्हणतात सांगताय ही that is a transcendental spiritual enjoyment. आम्ही मेटेरियल एन्जॉयमेंट करचे म्हणटा कांय ना थांगा आनी आमकां मनाक करूं आशिल्लें देव कशी एन्जॉय करता म्हणून आशिल्लें मनाक करूं आशिल्लें इंटेलिजन्स आमगेल्या कलियुगांतू मेळ्ळें ना ओन्ली थ्रू डिवोशनल सर्वीस यू कॅन अंडरस्टँड वॉट इज कृष्णास ऑल दीस एक्टिविटीज नाजाल्यार कृष्णा ही सगळी लिला एन्जॉय कोरका जाल्यार आमी मनाक कोरका नॉट विथ अ मेटेरियल बुद्धी मेटेरियल इंटेलिजन्स दवरनी आमी ओन्ली थ्रू डिवोशनल सर्वीस आमकां हें सगळं देवालें लिला नाजाल्यार रास लिला नाजाल्यार बाकी सगळें काही न्ही एक्टिविटीज आमकां इमॅजीन करूं जाता पुतनाक 6 दिसा चड्डान पुतना मरलो खंय आमकां इमॅजीन करूं जमना 6 दिसा चर्डू एका हॉस्पिटलान पडलें चर्डू नाजाल्यार हांगा घर आतां 3 दिसाचे घर काड हाडताय जालें चर्डू ते 6 दिसा चर्डू इतली करतने हांगा चोय पुतना मरलो तेमी अम्माल गती मातृगती ही इज एन्जॉयिंग दॅट ऑल्सो so he came for enjoying everything thirdly we can only enjoy something that belongs to us since everything belongs to God he is the supreme and indeed only enjoyer आमगेने फॅमिली पासून मात्र आमकां हें आसता बट देव एज अ होल हें सगळें सृश्टी करता हिमसेल्फ he can enjoy everything Thirdly, then he possesses opulences. एक माताजीन सांगीन सकन ओडोळो विष्णु पुराणांतू सांगिल तेवय ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रियः ज्ञानवैराग्यश्च चैव सन्नां भोग इति गणा तळी भग स ओपुलेन्सस भगवान म्हळ्यार डेफिनेशन तांकां दिल्या पराशर मुनी कोण व्यास देवालो बापूस फादर सो भगा म्हळ्यार ओपुलेन्सस ऐश्वर्य वान म्हणून सांगल्यार कोण कितें आस नाल्यार कोणाले की आस ते तळी भगवान म्हणून सांगिल्यार
सगळं वेद सगळं वेदांत सुरत सगळं वाचून पराशर मुनीक भगवान म्हणून सांगूच्याक क्वालिटी असा अक्क मात्र कृष्ण मात्र सगळं संपूर्ण नालेज संपूर्ण स्ट्रेंथ संपूर्ण ब्युटी संपूर्ण ते असं तागेल ब्युटी ते सेल्फ ब्युटी कोण असं कृष्णा इज ऑल अट्रॅक्टिव्ह वेल्थ संपूर्ण या होल वर्ल्डाचे सृष्टी करतात नंतर नमगेल 10 रुपया तुपा दिली जावो ते कोणाक देवा नाका देवाच्या आमका why he has come down he has only for आमगेले एन्जॉय स्नेह एन्जॉय करूक यशोदाल एन्जॉय करू यशोदाल स्नेह एन्जॉय करूक ते अम्मा म्हळ्याचे ते एक तिनी ते सनसनाची आता दामोदरा स्टोरी सांगना पडे तेची आमकां सांगत ते सगणीची उट्टावणी येणू पाय सनची पाय दवरनू अम्मा उंटी येम बेसून अम्मान दूध पिवनू यशोद तकाय घेवनू गंटीता तांतोडके दूध भायर वता तळी he was enjoying mother's milk and he is thinking that मिगेला पशी होड अवे तें दूध म्हणून तळी तें दूध विकोर वता ते देखून ते तेगेन ते एन्जॉयमेंट गेल्ले म्हणून सांगून ताण कोपू काणू ती बडी काणू सो that type ते feeling ते enjoyment mother and son म्हळ्याने enjoymenटाक ते सगळे each and every लीलास कृष्णा is enjoying नंतर तुम्ही हे लेखू काय नाका थंग व्हडलं युद्ध करता अक्क मारलो नरकासुरा मारलो ताका मारलो ते कसं ते मारलो म्हळ्याने he came for enjoyment ते एन्जॉयमेंट अक्का ताका मारून एन्जॉय करता दॅट इज नॉट इन अवर कंट्रोल आमकां इमॅजिन करू आशिल्लें बुद्धीना देवा लीला सो दॅट टाइप तळती ऐश्वर्य फुल वेल्थ फुल स्ट्रेंथ फुल फेम उतुलकी वर्ष मिलियन्स इयर्स बॅक जाल्ल्यान जाल्यार आमी आत्ताय हें करताय रामावतारू त्रेतायुगांत जाल्लो आतां आमी रामा पासून रामायण उलयताय रामा पासून उलयताय नरसिंह सत्ययुगांत जाल्ल्यान आतां आमी नरसिंहा पासून उलयताय ताजे पासून कीर्तन म्हणटाय दॅट इज द फेम आमी 5000 इयर्स मुर्तम जाल्ल्यान म्हूण सांगलें न्ही उतुलकी हें जाल्लें आत्ता 5000 इयर्स मुर्तम कृष्ण येयला बट ताजे मुर्तम अर्जुनाला सांगितलं म्हणटाची हांव तुलकी मिलियन्स मुर्तम हें सगळं सांगून जाल्लें तांतोडे कितें लिंक गेल्लें विवस्वाना सांगिल्लें तेंच्या आतां हांव तुका सांगता म्हूण सांगू इन बिटवीन द लिंक गेल्लें देखून धर्म सगळं खाला येयलो आतां तें दुसरी अधर्म येता देखून दुसरी कृष्ण अवतार येयलो आनी भगवद्गीता सांगता तळी तें सगळं देवाक हें कळना तिनकाय न्ही सगळं तें फेम म्हळ्यार आमी सगळं हेका चड जाल्यार 50 वर्सां जाल्यार आमी सगळं कोण हे भूलोकां सिनेमे आमकां कोणा उडगास आमगेले नातूर सगळं आमकां विसर वता न्ही नाजाल्यार आमगेन पणतूर आमकां विसर वता न्ही नाजाल्यार आतां चड जाल्यार आज्जो नाजाल्यार पंजाब नाजाल्यार तुलेची जनरेशन आतां आमकां उडगास आसा ताजे मुर्तम कोण आसीन म्हूण कांय आमकां उडगास येना सो अल्टिमेट जावन आसा लॉर्ड कृष्णा तागेल फेम आमी आतां उडगास करताय सो दॅट इज फूल फेम असो तेगेन ब्युटी
सक्टांगी सगळं कामदेवागे बीच कुरची ब्युटी तर कृष्णाल ब्युटी सगळं गोपी स्त्री त्यांनी बमणाके सोणू कृष्णा मगल्यान उच्चुगा जल्ल्याने का situation tutulage beauty the he is attractive all attractive knowledge Bhagavad Gita Bhagavatam Srimad Bhagavatam हे सगळं फुल नॉलेज तर त्याच्यावरलं PhD काय ना सांगा तुम्ही आम्ही दुबय दोन एक शास्त्रीजी आयलोलो नाथद्वार तुकून तो सांगतालो इथे सगळं मेटेरियल PhD डॉक्टरेट करताय डबल डॉक्टरेट करताय डबल MPhil करताय सगळं करताय बट सुप्रीम पर्सनॅलिटी ना सुप्रीम नॉलेज तेव्हा भगवद्गीता ते कळतवे तुमका ताच्या उंच वेगळं कसं एज्युकेशन ना कसं नॉलेज ना तळी सुप्रीम नॉलेज ते भगवद्गीता म्हणून थंग तुमका स्कूल लेवलारी रँक जाई नाजलारी तुमका 98-99% मार्क असले मात्र ऍडमिशन दितनी तसं काय ना ऑफकोर्स 99% नाजला 100% डिवोशनल सर्व्हिस असल्यार तुमका भगवद्गीता मना जतने डिवोशनल ऍटिट्यूड जे आमका 100% असल्यार तुतलेंचे हांग तवली देवूय हॅपी जातलो ते बघेत मार्क घालू बेसला म्हाका उत्तून तुम्ही लविंग डिवोशनल सर्व्हिस दिता म्हणून तोचोनू मार्क घालू बेसला हांगा युनिव्हर्सिटी कृष्णास युनिव्हर्सिटी तळी ते सुप्रीम नॉलेज आमकां मेळटा मागीर हे सगळं जाल्यार ही इज टोटली डिटॅच्ड आणि तू काय मिगेल न्हय म्हळ्यार म्हणटा he is not attached to all these opulences हे सगळं 5 opulences असल्यार आणि तू काय ताका is a divine renunciation चैतन्य महाप्रभू आयलो कसन अटॅचमेंट ना तळी ते सगळं renunciation tali all these opulences are supreme personality of God of the tedikunu teve devale he Bhagavan nazale definition one of the definition sangila mata all these opulences asilolo person Bhagavan an ordinary human may possess one or more of these opulences but in significant measure असं अंबानी असं नाजलारी ताच्या टाटा बिर्ला मस्त दुड्ड आशिल्लेनी सगळं एका चड जाल्यार एका 5 digits crores नाल्यार 6 digit crores हे सगळें होल प्रपंच तागेलेच ताचेर आमकां कांय कॉम्पीट करूं जमना God is he who possesses these opulences unlimitedly. All the above definition defines some particular transcendental feature of quality of God. There are innumerable such definitions possible. Krishna ale एक येन दवरनो एक लीला दवरनो आमकां डिफायन करयात बट हांगा मेनली जावन आसलेलें 4-5 डेफिनेशन आमकां एका साधारण नॉर्मल पर्सन्साक मना करचे मोठ्याची हांगा एक्सप्लेन केल्या तावळी हे सगळं आमी मना केलें ना जाल्यार आमकां देव कोण म्हूण लगेन आमकां मना करूं जमना कोण की सुप्रीम कंट्रोलर वाय ही इज कॉल्ड सुप्रीम कंट्रोलर why he is known as proprietor why he is known as supreme enjoyer तर हे सगळं आमी मना केलें जाल्यार मात्र आमकां who is God म्हळें आमकां मनान जातलें hope you understand all these things
टाइम जाला की 35 जाला. So let me stop here. कोणाकय ते डाउट असल्यार हांव म्हाका जमचें म्हणटा सांगन एक्सप्लेन करूचो ट्राय करिना. Otherwise, we can stop here. Over to you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सांग. हरे कृष्ण माताजी. तुमगे आज तुम्ही बरे मस्त करून थंड करून तुम्ही एक्सप्लेन केले सगळे. तुमका मस्त Thank मस्त you. धन्यवाद.